नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या राजकोट किल्ल्याचेर आयज भारतीय नौदळाच्या स्थापणूक दिसाचो मुखेल सुवाळो आयज मनयतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या कार्यावळीक हाजीर आसतले. राजकोट किल्ल्याचेर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतले. नौदळ दिसा निमतान आयोजित केल्ल्या खासा प्रात्यक्षिक कार्यावळीची लेगीत प्रधानमंत्री पळोवणी करतले. भारतीय नौदळाचे जहाजा, पाणबुडयो, विमानां आणि हेर यंत्रणा ह्या प्रात्यक्षिकांत वांटेकार जातली. प्रधानमंत्र्यांची ही पयली सिंधुदुर्ग भोंवडी आशिल्ल्यान खर सुरक्षा पयली वेवस्था तैनात केल्या. सुमार 6,500 पोलिसांचो बंदोबस्त दवरला. ह्या कार्यावळीक सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांच्या सयत नौदळाचे वडील अधिकारी लेगीत ह्या कार्यावळीक वांटो घेतले. नौदळ दिसा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी भारतीय नौदळाच्या जवानांक आणि तांच्या कुटुंबियांक परबी भेटयल्या. भारतीय नौदळ लवचिकता, परिश्रम आणि शौर्याचे संदेश संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दिला. देशाच्यो सागरी सीमवाठार सुरक्षीत दवरपा खातीर नौदळांच्या जवानांची सेवा आणि निश्ठा तोखणाय करपा सारखी आसा. दर एक भारतीय तांचे उपकारी आसात अशें मंत्री सिंग हांणी आपल्या संदेशांत नमूद केला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी लेगीत नौदळ दिसा निमतान परबी भेटयल्या. संसद हे लोकशायेचें देवूळ आसा. विकसीत भारताची मोड करपा खातीर भविष्याच्या फुडाराची ती एक माची आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. संसदेचें शियाळी अधिवेशन आयच्यान सुरू जालां. अधिवेशन सुरू जावचे पयलीं संसद भवन वाठारांत प्रधानमंत्री प्रसार माध्यमांकडेन उलयताले. अब देश विकसित होने के लक्ष्य में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता. समाज के हर वर्ग में यह भाव पैदा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है. इस भावना को हमारे सभी माननीय सांसद आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं, यही मेरी उनसे प्रार्थना है. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या 3 राज्यांच्या वेंचणूक निकाला उपरांत भाजपाची सत्ता निर्विवाद स्पष्ट जाली. भाजपाक जैत मेळ्ळ्या उपरांत दिल्लीतल्या भाजपा मुख्यालयात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कार्यकर्त्यांक संबोधित केले. बायलांची शक्ती, युवा शक्ती, शेतकार आणि गरीब कुटुंबां हांचो जैत आसा. ह्या चारूय जातीक सक्षम केले जाल्यार देश सक्षम जावपाक कळाव जावचो ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है. आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं. आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं. और इन चुनावों में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है.
चार राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुकेत भारतीय जनता पक्षाक मेळिल्लें जैत म्हळ्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो जनाधार वाडला असो संकेत मेळटा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. लोकसभा वेंचणुकेन भाजपा 400चो आंकडो हुपतलो तशेंच गोंयच्यो दोनूय सुवाती भाजपाक मेळटलो असो विस्वास तांणी उक्तायलो. वेंचणूक निकाला उपरांत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांचे सयत मुखेलमंत्र्यांनी पत्रकार परिशदेक संबोधीत केलें. आमी पळयता की इंडी अलायन्स जाल्या उपरांत पयलेच फावटी हे सगळ्यात व्हडलें इलेक्शन्स आसलें. इंडी अलायन्स देशाच्या जनतेन झिटकारलेलें आसा. इंडी अलायन्सचे सगळे पार्टनर्स हे जे सनातन विरोधी उलयताले तांकां दाखोवन दिला की सनातन विरोधी लोक खपोवन घेवचे ना आनी सातत्यात तेंची काँग्रेसची जागा ही इंडी अलायन्सा बरोबर आसतना आनी सनातन हिंदू धर्माच्या विरोधी उलयता आसतना लोकांनी तेंची जागा तांकां दाखोवन दिल्ली आसा. म्हाका दिसता हाज्या वयल्यान देशाचो मूड कळटा आमकां की कशा पद्दतीन येता ते लोकसभा इलेक्शन जातले. 2024च्या निवडणूक परत एकदा मोदीजी परत एकदा भारतीय जनता पार्टी परत एकदा NDA हे प्रूव जाता की 400 पार आमी जे सांगता निश्चित लोकांचो सपोर्ट लोकांचे भोवमत हे भारतीय जनता पार्टी 400 पार करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर लोक रावतले हाजी आमी अपेक्षा करता. हे लोकांनी परत एकदा दाखोवन दिला की हांगासर जर विकास कोणी जर केला आसत जाल्यार ह्या 10 वर्सांक म्हणजे अटलजीच्या काळात जेचे फावंडेशन स्टोन्स घातले आणि तोच विकास माननीय मोदीजी फुडें व्हरता आसतना फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकाळात ह्या देशात विकास जाला. अदरवायज ह्या देशात काँग्रेसीन केन्नाच विकास करूंक ना. मिझोराम विधानसभा वेंचणुकेच्या मतमेजणेक आयज सकाळच्यान सुरवात जाली. दनपार मेरेन मेळिल्ल्या कला प्रमाण मिझो पीपल्स मुवमेंट पक्षान 10 जागे जिखून 16 सुवातांचेर आघाडी घेतल्या. सत्ताधारी मिझो नॅशनल फ्रंट हांणी आतां मेरेन 1 सुवाते जायत जाल्यार 10 सुवातांचेर आघाडी घेतल्या. भाजपान 1 सुवात मेळोवन 1 जाग्याचेर आघाडी आसा. काँग्रेस 1 जाग्यार आघाडी आसा. तशेंच मिझोराम विधानसभेत एकूण 40 वांगडी आसात. गोंय राज्य दिव्यांगजन आयोगाचे आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर आणि आयोगाचे सचिव ताहा हाजेक हांकां 2023 वर्साचो दिव्यांगा खातीर आशिल्ल्या राष्ट्रीय पुरस्कारान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सन्मानीत केले. काल राष्ट्रपती भवनात हो पुरस्कार वितरावण सुवाळो जालो. दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016च्या अंतर्गत गोंय राज्याक यशस्वी अंमलबजावणी केल्ल्या खातीर गुरुप्रसाद पावसकर हांकां जाल्यार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन ह्या विभागांत सचिव ताहा हाजेक हांकां हो पुरस्कार राष्ट्रपतींनी भेटयलो. गोंयचो सायब म्हूण फामाद आशिल्ल्या पोरण्या गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचें फेस्त आयज वर्सुकी शिश्टाचारा प्रमाण मनयलें. इगर्जेच्या प्रांगणात घातिल्ल्या खासा शामियानात फातोड्डेच्यान वेगवेगळ्या भाशांनी प्रार्थना सभांचे आयोजन केल्ले. वेगवेगळ्या क्रिस्ती धर्मगुरूंनी ह्या प्रार्थना सभेंत भाविकांक मार्गदर्शन केले. फेस्ता निमतान पोरण्या गोंया व्हडा प्रमाणात फेरी भरल्या. गोंयचे आर्च बिशप फिलीप नेरी फेरांव तशेंच गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्रिमंडळांतले कांय मंत्री, आमदार, लोकप्रतिनिधी आनी हेर मानेस ह्या फेस्ताक वांटेकार जाले. कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी सेंट फ्रांसीस झेवियर फेस्ता विशीं आपल्यो भावना उक्तायल्यो. Of Jesus Christ, the messenger of God, came to Goa 500 years back to spread love, peace, unity, and to help also a lot of Goans in terms of education, to uplift the Goans, to help the sick, suffering. आणि म्हाका दिसता आयज मॅसेज दिल्या बिशपान बसून ती मॅसेज to help others, to help your family first, to help your neighbors, to help others. Peace आसपाक जाय संवसारांत, वॉर काबार जावपाक जाय, तेज्या खातीर माग म्हटलं. आनी तेच्या भायर म्हाका दिसता आमच्या गोंयकारांनी सगळ्या धर्माच्या लोकांनी एकवटान रावप ही मॅसेज आयला. आनी म्हाका दिसता सगळे आमी गोंयकार एक आहा आनी एकूच रावतले. अ व्हेरी हॅपी फीस्ट टू वन एंड ऑल.
महाराष्ट्र ऑस्ट्रेलिया पंगडामदी मर्यादित 20 षटकांच्या क्रिकेट सर्तीची माळ भारतान 4-1 अशा गुणांनी जिखली. बंगळुरू हांगा काल जाल्ल्या 5व्या आनी निमण्या सामन्यान भारतान ऑस्ट्रेलियाचे 6 धांवड्यांनी जैत मेळयले. भारतान ऑस्ट्रेलिया मुखार दवरिल्ली 160 धांवड्यांची मोख साधताना ऑस्ट्रेलियाचो पंगड फक्त 154 धांवड्यो करून बाद जालो. बंगालच्या उपसागरात निर्माण जाल्ले मिचोंग चक्रीवादळ आयज दनपारां चेन्नयत पावले. सांजे मेरेन ते आंध्र प्रदेशाच्यो दक्षिण वाठार आनी तमिळनाडूचो उत्तर विभाग हांगा मेरेन पावपाचो अदमास आसा. वादळाची तीव्रता फाल्यां सकाळीं वाडपाचो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. ह्या वादळाक लागून आंध्र प्रदेशांतल्या पश्चिम गोदावरी, नेल्लोर, गुंटूर जिल्ह्यासयत आंध्र, ओडिशा आणि केरळ ह्या राज्यांनी व्हडा प्रमाणात वारो आणि पावस पडपाचो अदमास आसा. आंध्र प्रदेशांत कांय जिल्ह्यांत शाळांक लेगीत सुट्टी जाहीर केल्या. आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी हांणी चक्रीवादळा संदर्भात सगळ्या यंत्रणांची बसका घेवन नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर जतनाय घेवपाच्यो सुचोवण्यो सरकारी यंत्रणांक दिल्या. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डे चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.